शिरगाव मायनिंग ब्लॉक 3 खाला मायनिंगा खातीर ईसी मेळोवपाक लागून बिरेस्तारा जनसुनावणी जाली। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची शर्मिला मोंतेरो आणि उपजिल्लोधिकारी स्नेहा गीते हांच्या निरीक्षणा खाला दिवचलच्या जाटिये कॉलेजीच्या सभाघरात ही जनसुनावणी जाली। हे जनसुनावणे वेळार व्हडलीशी गर्दी नाशिल्ली, मातसो वेळ बोवाळ सोडलो जाल्यार जनसुनावणी बरे तरेन जाली। ब्लॉक 3 नंबराक माझो फुल सपोर्ट आसतलो आणि जे कामगार कोण रिट्रेसमेंट जाल्ले आसा पळय तांकां परत कामाक घेवचे आणि आमच्या मय मतदारसंघात अशी एकूच मायनिंग इंडस्ट्री आसा। ते मायनिंग इंडस्ट्री जर तिवूय मायनिंग स्टार्ट जाल्यो जाल्यार तांकां जवळ जवळ 6,000 लोक कामगारांक जॉब गावतलो आणि इतर दुकानां आसा स्पेर पार्ट्स तांकांय जॉब येतले फायदो जातलो। आणि दुसरें म्हटल्यार जे मायनिंग आसा पळय ते सस्टेनेबल मायनिंग जावचें। जशें थोडे लोक ओपोजूय करता तेंच्यांनी कितें करचें, ओपन न करता मायनिंग असो सपोर्ट करचो। आयज खूब वर्सां जाली मायनिंग बंद पडलेली आसा, तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा आणि परत एकदां मायनिंग सुरवात करपाक आमचो शिरगांव विलेज पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा। शिरगांवच्या देवस्थानाक आणि शिरगांवच्या गोमदादीक फोंडान घालून समज जर मायनिंग ऑपरेशन चालू करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचो टोटल विरोध आसा। आमचे मायनिंगान विरोध एकाच कंडिशनाचेर आसचो ना। सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हणजे कसले सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हटलें म्हणून जायना, तर ह्यो लिगल इश्यूज जे आसात जेतून सरफेस रायट हो आमचो गोमदादी घेवपाक जाय। मायनिंग ऑपरेशनचो ब्लॉक जो आसा, ऑप्शन आसा तो व्यवस्थितपणे बफर झोन सोडून एंटायर सेटलमेंट्स एरिया इन्क्लुडींग देवस्थान्स अँड द पब्लीक एरिया ह्यो सगळ्यो भायर काडूनच तेंच्यांनी मायनिंग ऑपरेशन चालू करपाक कांय हरकत नासलेली। पूण ह्यो इश्यूज सॉल्व करपाक तांकां कितलीशींच वर्सां लागूं शकतात। गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता घाई जाल्लेली आसा की तेंचे कडेन खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पयशाचें किंवा हेचे सगळे स्त्रोत जे आसा ते मायनिंग कंपनी कडल्यान घेवपाचे आसा, ताका लागून हे बेगीन काडून दिवपाक सोदतात। आमचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करिनासतना, ताका लागून आमी आमचे ऑब्जेक्शन आसा न्ही ते सगळे फायल केल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।